फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे प्रकरण सरकार मंत्र्यांच्या निमाणे गळ्यामेरेन पावले. एफडीएचे रेडीचे सरकारी पावण्यार गुड्डूलसांव केले आनी प्रकरण मंत्र्याच्या आंगार दिशी दिशी शेकत गेले. एक्टिव्हिस्ट विरोधी आप आनी काँग्रेसवाल्यांच्या हातान आयते कोलीत. निमाणे डॅमेज कंट्रोल सुरू जाला. मडगांवां सोमारा एफडीए मंत्री विश्वजीत आनी आमदार मंत्री विजयाची म्हत्वाची बसका जाली. नुस्तेमारी मंत्री पालयेकार आनी सरकारी ऑफिसरूय बसकेक आशिल्ले. या सर्क्युलरात 2-3 गोष्टी हा एंट्री पॉइंट दोनच असतले गोंय राज्यात, ते म्हणजे पोले आनी भद्रादेवी. ते आम्ही स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतले. एफडीएचे टीम डेप्यूट करतले, ते सगळे बरयल्ले आसा. आणि दुसरी गोष्ट एक सांगूंक सोदता, पॉइंट 2, 3 आणि 4, fish traders from Goa dealing with import of fish from outside Goa to ensure that they obtain license registration under Food Safety and Standards Act 2006 from the FDA within 15 days from the date of issue of the circular. The fish trader operating outside the state of Goa who involved in transportation of fish to the state of Goa shall obtain license registration from concerned state FDA or in absence of which FDA Goa, and fish should be transported only through insulated vehicles. After the end of the 15 days period, vehicles brought in the trader without license registration under Food Safety Standards Act will not be allowed into state of Goa. आता हे सगळ्या गोष्टी कंप्लाय करपाक म्हणून आमकां त्यांचे असोसिएशनान 15 दीस मागले. 15 दीस जाले, जाऊन गेले. आता आम्ही कितें ठरयला, श्री सरदेसाईन सांगला की आमकां स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवंक जाय म्हणून आम्ही आता ठरयला की सेक्रेटरीयेत ही मिटींग जातकूच सेक्रेटरीयेताक घेवन आम्ही मिटींग करता. आणि आम्ही पयलीं आम्ही फायलीन हांवें बरयल्ले नोट हाडलो की 15 ऑक्टोबर एक कट ऑफ पॉयंट. आयज आम्ही हा 8 म्हणजे 15 ते 20 ऑक्टोबराचे कट ऑफ पॉइंट असले. जे कोणाकडे ह्या तरेचे रजिस्ट्रेशन आपले ते ट्रक गोंय राज्यात आम्ही अलाव करचे ना. एक पहिली स्टेप जालो. दुसरी स्टेप जाले की फुडल्या विदिन 24 to 48 hours आम्ही आमचो तो सर्च हा थ्रू युजिंग द सेंट्रल गव्हर्नमेंट एजन्सी, युजिंग टेकिंग देअर हेल्प. हे जे एजन्सीज देशा भायर जे टेस्टिंग करता, जे हाय स्टँडर्ड असता, ज्यांचे एक्सपिरियन्स खूब ह्या तरेची एजन्सी गोंय राज्यात बाय नॉमिनेशन आमकां आयडेंटिफाय करून आमकां फुडल्या वर्सभरात आम्ही तेजो उपयोग करतले. गोंय राज्यांतले लोकांचो विश्वास जो तो आनी वाडचो म्हणून ह्या दिशेन आम्ही काम करतात. कोणी अशें धरू नये की आम्ही हांगा लॅक्स रावल्या. श्री सरदेसाईन सांगल्या प्रमाणे आम्ही तांकां फुडल्या 2 दिसा भितर फाल्यांपर्यंत जर गावले इन्फॉर्मेशन परत आम्ही मिटींग घेतले. 18 तारखेपर्यंत आम्ही रावतले हांकां कंप्लाय करपाक. तेजे उपरांत आम्ही तांकां भितर गोंया भितर येवपाकूच दिवचे ना, कित्याक एफडीएचे कडेन कंप्लायन्स ना जाल्यार तांकां भितर हाडपाक. So when this will happen? No. In effect, what you are saying is that if this is followed, it means that there is a ban. If the trader is not allowed to do business, to get in, then how there is an import? विरोधी पक्ष जो हा फक्त खेळ खेळटा, राजकारणाचो स्वार्थ घेवपाक म्हणून ह्या तरेची पावलां घेता. तांकां लोकांच्या हितान कांयच इंट्रस्ट ना. ते आतां एक दीस धुमाकूळ घालता मार्केटात आणि गायब जाता, मागीर नसतात. ते सजेशन काय नसता. कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन म्हणटा विरोधी पक्षांतल्यान एक येना. जर खरेंच इच्छा आशिल्ली विरोधी पक्षाक हे जे जोकर जे येता हे जोकरूच म्हणपाचे, कित्याक जोकराचो पत्तो कसो तशे 3 जाण आयिल्ले. एकटो म्हाका तरी डावट लागता चेन्नयचे तेणी धोतीन घालून हाडला काय म्हणून हांगा दिसते लोकांक दिशाभूल करपाक. ह्या तरेचे जोकर आसता हे फक्त लोकांचे भावना वांगडा खेळ खेळपाचो प्रयत्न करता. हांकां खरें म्हणजे भितर उडोवंक जाय. आत्र्या पयऱ्यान फॉर्मेलिनाचो इशू उस्तिता म्हणून वेल्यान काँग्रेसवाल्यांची धजाय मारली. Every now and then we don't have to be subjected to test from the opposition that show your concern. What is the concern of the Congress? The Congress never entered the fish market when we called them as guests for the inauguration. And then you come here with your high command. First time I've seen somebody. And where is the high command from? He's coming from that same east coast which was sending that formalin-laced fish, supposedly sending formalin-laced fish. तो खंयचो? तो दिल्लीचो न्ही तो. तो थंयचोच ईस्ट कोस्टा वयल्यान येताले नुस्तें. हे जे साऊथ गोवा ऑफिस जे जाता ते डिसेंबर मेरेन आमी करतात. This is an office. You are not going to check fish in the office. But you will have a presence within 1 month. Not even 1 month. दसऱ्याच्या दिसा करूया. आणि हे जे ट्रेडर आहा, जे ट्रेडरांक एक एक्युजेशन जाता, we are going soft on them. These traders don't comply with what Vishwajit has spelled out. Then दसऱ्याच्या दिसा आमी तांकां तांचे करता सॅक्रिफायस द ट्रेडर्स ऑन दसरो. कितें आहा आज मेरेन होलसेल फिश मार्केट कशें आहा की कोण पयलो आपले येवन प्रेझन्स लायता गाडी लावन ताका प्रायोरिटी मेळटा. हें आतां जावचें ना फुडें. आनी कितें जालें म्हणजे समज तुवें तशें केलें तो काडटलो आनी कोणाचे गॅरेजीन घालतलो फाल्यां आमकां परत हाडटा. सो एट द बॉर्डर लेट देट बी अ सर्टिफिकेट बाबा ट्रक इज एंटरिंग टुडे. देयर विल बी अ पास.
दक्षिण गोंयान खंय एफडीएचें ऑफिस घालतले. पेड्ड्यार नुस्तें विकतल्यांचेर एक्शन जातली म्हूण बसकेन थारला. सध्या तरी फॉर्मेलिनाच्या नांवान नवे एजन्सीक कंत्राटाचें सरकाराक कारण मेळ्ळां. नुस्त्याचें कितें तें दसऱ्या उपरांतूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस.